दिसभर भोवण्या खात्याचो मंत्री आशिल्लो पूण जेन्ना पोटान कावळे रडपाक लागले पळय तेन्ना कळ्ळें की पोटाक भूक लागली आनी कितें तरी करपाक जाय म्हणून. तूं विचार करतलो इतल्या गरमेन हांगासर आमी धगाक कित्याक बसल्या काय म्हण. धगाक बसून सद्या पोटाची वेवस्था करपाक बसल्या. आनी देवेन बाबा आतां म्हाका सांग आमी कितें करतले हांगासर. हे जे तुमकां आमी दाखयता सद्याक धग जो पेटयल्लो आसा ताका आमी पोल्लो म्हणटा. पोल्लो हय पोल्लो म्हणजे एक धग तयार करप उजो पेटोवप आनी शिरी घालप आनी ते धग तयार करप. आनी आतां हांगा जे केळीचे पान दिसता आनी हांगा तांदळाचें पीठ आसा सो ताजेर आमी भाकरी थापतले त्या केळीच्या पानाचेर आनी ते ह्या उज्याच्या कोळशाचेर आमी दवरतले. ताजे आनी हांगा जी शिरी दिसता आनी की हाडून दवरली आसा ती मागीर ताजेर वेल्यान घालप. म्हणजे ताका आमी पोल्ल्याची भाकरी म्हणटा. पोल्ल्याक भाजून म्हणजे ती पोल्ल्याची भाकरी. अच्छा पूण ही भाकरी कशी म्हणजे कित्या खातीर करताले अशे तरेन कित्या खातीर करताले. हे शक्यतो चडशे रातचे वेळार करताले. चडशे वाडी कडेन जेन्ना तुमकां जेन्ना उदळ सांगले पळय गोरवांक बांदपा खातीर शेतांक वाड घालताली म्हण त्या वाडी कडेन राखपाक गेले तेन्ना गोरवांक राखपाक गेले तेन्ना करताले. किंवा मळणी जेन्ना रातच्या टायमाचेर आमगे मळणी घालता बैलांनी मळटा अशा वेळाचेर ती करताली. आनी इतली व्हड केल्ली कारणान ती कितें जाता जेन्ना मळणीक एक 10-15-20 लोक आयिल्ले आसतात सो सगळ्यांक ती पावता आनी ती भाकरी जी आसा कुल्ल्याची किंवा बांगड्याची किसमूर करप आनी ताजे बरोबर ती खावप सामकी टेस्टी लागता. अच्छा पूण म्हाका सांगा ही आतां तांदळाची केल्या कसली आसता ही. तांदळाचीच करप जाता. अच्छा तोंडाक उदक सुटलें न्हय. आनी म्हाका सांगात देवेन बाब की ही जी भाकरी करपाची पद्दत आसा ती रातचीच करतात न्ही. हय रातचीच करता ती आनी मदीं केन्ना करना. ना जाय आतां गरज तशी सामकीच कोणी हें करून दिय अशें म्हणलें जाल्यार आमी करता. पूण चड शक्यतो ती पारंपारीक पद्दतीन किंवा त्याच नेमाचेर ती करप जाताली. तुमी आतां जशें सांगलें न्हय म्हाका आतां तोंडाक एकदम उदक आयलां आनी आतां आनी जायना कंट्रोल कारण पोटाक भूक लागल्या. आमी पोळ्या भाकरी कशी करपाक करतात ती आतां करतले पूण ताची आनी एक खासियत आसा तेल म्हणटा अजिबात वापरना. अच्छा तेल वापरनासतना ती करप जाता. ती फक्त ह्या पानार रावा एक मिनीट ह्या पानाचेर ह्या पानाचेर हो तवो ह्या पानाचेर ती घेवप हांगा घालप आनी हे पळय हे पिठाचेर घालपाक हे पीठ ताचेर घालप. आतां आमी पोळ्या प्रोसेस कसो करतात तो आनी कितलोसो वेळ लागतलो हाका. काय ना एक 15 मिनटां भितर जातली आमची. 15 मिनटां. हां ओके पळोवया आतां. कितलो वेगळो प्रकार न्हय. कितली वेगळी पद्धत. बरीच व्हडली भाकरी करप 10 ते 15 मिनटां भितर. तेवूय बी तवो चूल किंवा गॅस नासतना. प्रकार जरी वेगळो आसलो किंवा आयकपाक जरी विचित्र दिसलें तरी तशें पयलीं जातालें. सगळे एकठांय आशिल्ल्या कारणान सामाजीक बांदिलकी आसताली. एकठांय जेवप एकठांय रावप. आतां हें जर पळयत जाल्यार एक पान आसा केळीचें ताचेर सकयल चूलशी पेटयल्या म्हणजे मातसो उजो आशिल्लो ताचेर पान दवरला. मागीर भाकरी बरी लायल्या थंय पानाक ताचे वयर परत पान दवरला आनी परत ताचेर चूल पेटयल्या. चूल म्हणजे उजो पेटयला. बैला बडी मान जाताना ते गाणें. होले बैलांचो होले बैल झाले खोले जा 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 होले. ओ वाव क्या बात बॉल वाह. म्हाका दिसता हे सगळं लायलें दिसता न्ही आतां परतीवपाची. आतां आमी कितें करतले हे कोळशे आसा पळय ते सायडीन काडपाचे आनी त्याच परतीवपाचे परत घालप उलटी करप ते. खंत इतलीच भोगता की आतांच्या मॉडर्न जमान्यांत जंय मशिनरी आनी ट्रॅक्टर आयल्यात तशें काम मात्र सोंपें जालां. पूण मनीस एकामेका पासून दुरावत चल्ला. मनीस एकटो जावपाक लागला न्हय. आतां आमी मळणी करून आयिल्ले आसा आनी आतां भाकरी म्हाका दिसता 15 मिनटां जाल्या कडकडीत. न्ही देवेन बाब कशें कितें आसा. आतां फुडें कितें करपाचें आतां. हे भाकरी काडून हातूंत हे घालपाची. गरम ना गरम आसता ते आमची गांवची लोकांची तशी गरम
गव्हाचे कोल्ह्याचे भाकरी. पान गेले ते रुचायले न्ही पळयतकीर हे ती व्हडली भाकरी. एक्चुली हो जो आता जी केल्या ती आमी बारीक भाकरी केल्या, पूण एक्चुली ताची सायज इतली पर्यंत आसता न्ही देवेन. आणि ही खाता आसतना किसमूर म्हणजे सुंगटाचे किसमूर आणि कुल्ल्याची बांगड्याची सुकी बांगड्याची किसमूर. सुके बांगड्याची किसमूर घेवन जर खायत जाल्यार एकदम टेस्टी लागता. आतां हांव चड कांय सांगना कारण आतां म्हजो टायम जाला खावपाचो. म्हाका दिसता हांवें घेवन भायर सरल्या बरो खावपाक. तुमी कोण येतले जाल्यार या जॉईन जाय म्हाज्या बरोबर. तसली भाकरी सोडप जायना. ऑसम. तुम्ही खावपाचे आमी पळोवपाचे. मुद्दम खावन पळया. वा, व्हेरी क्रिस्पी, एकदम टेस्टी. म्हाका दिसता एक किसमूराची गरज ना, अशें हांव पुराय भाकरी खावंक शकता. आणि काय वेगळं जेवण वचचें ना, हेच खावं. मजा आयली नाही. आता वेळ झाला चल पास एक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा, सतीप्रथा याद करून दिवपी खोतीगांव हांगचे आयजूय अस्तित्वान आशिल्ले ते प्रतीक कसले? प्रश्न परतून एक फावट. सतीप्रथा याद करून दिवपी खोतीगांव हांगचे आजूय अस्तित्वान आशिल्ले ते प्रतीक कसले? तुजी दोन ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए सती फातर काय ऑप्शन बी सती दोंगर. उखल तो गेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा. आणि फाटल्या एपिसोडाच्या CPY कॉन्टेस्टाचे विनर जावन आसा वैशाली राणे फ्रॉम मेर्सीज.